लीड दियात आणि तिकीट मेळ्ळ्यात म्हण एका दिसाळ्यान छापून आयिल्ले बातमेन तथ्य ना म्हणपाचे विधान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केला। विधानसभेच्यो तिकेटी थारावपाचो अधिकार प्रदेशाध्यक्षांक आसना अशें तानावडेन सांगले। आणि आज जो एक बातमी लोकमताचेर छापून आयल्या की हांवें सांगलां म्हणून की जेणे लीड दियात आणि तिकीट मेळ्ळा म्हणून हें स्पर्धा नीती आणि एखाद्या निवडणूक लोकसभेची आसा। लोकसभेची निवडणूक ही वेगळे मुद्दे असतात, विधानसभेची निवडणूक 2027 जावपाची आसा आणि त्यामुळे कोणी गैरसमज करून घेवचो न्ही। लोकसभेच्या ह्या निवडणुकीच्या आदाराचेर तिकेटीचें अशें कांय आसना, कारण प्रत्येक निवडणूक वेगळी आसता आणि त्या मतदारसंघाच्यो तिकेटी तर त्या वेळाचेर ठरतात आणि त्यो ठरोवपाचो अधिकार प्रदेश अध्यक्षाक आसना। प्रदेश अध्यक्षाचो अधिकार आसता आपलो जिल्हा पंचायत, प्रदेश अध्यक्ष म्हजो न्ही, सामूहीक आमचो इलेक्शन कमिटीचो। आणि त्यामुळे दिल्लीक ह्याच्यो लोकसभा निवडणूक तिकेटी आसत, विधानसभा हे सगळे दिल्लीक ठरतात। आणि त्यामुळे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की आयचो जी बातमी आयल्या आणि खूब फोटो आयले की ती लीड दियात आणि तिकीट मेळ्ळ्या हो अत्यंत चुकीचो स्टेटमेंट आसा आणि हांवें तो स्टेटमेंट करूं ना आणि हांवें ताचे कडेन उलयलो आसा, त्यामुळे कोणी गैरसमज करून घेवचो।